सर्वेस्पोराक ताका नावाळया महिमा ताची गाजोवया वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस्पोराक ताका नावाळया महिमा ताची गाजोवया वैभव ताचो प्रगट्या गीताची गाव्या मधुर नादा गाव्या स्तुती ताची उल्हासा बाप तो सर्वासो मोगान आमकां पोसो बाप तो अधिक मोगासो वंदिया सर्वेस्पोराक ताका नावाळया महिमा ताची गाजोवया वैभव ताचो प्रगट्या देवानी रायतो घडवून व्हरतो रचनार सर्गाचो सोनाराचो महिमानी स्तुती वियोलविण्याचेरी वंदन ताचे चरणी वंदिया सर्वेस्पोराक ताका नावाळया महिमा ताची गाजोवया वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस्पोराक ताका नावाळया महिमा ताची गाजोवया वैभव ताचो प्रगट्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां तुका बापा अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका पवित्र अर्गां आत्म्या तुका पवित्र आत्म्या Hallelujah. 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 मोगाच्या भावां भयणीनो, आज इगर्जमता वर्साचो दुसरो आयतार म्हणजे लितुजीक वर्साचो दुसरो आयतार संभ्रमत आसतना आमकां एक विशेष तरान संदेश दिता की जेजू आनी मोरी लग्नाच्या उत्सवाक गेल्ली थंय तांचे थंय आसचे उणेपण पळोवन मोरयेच्या उतरा खाल जेजून तें उणेपण भर्ती करून दिल्लें. मोरी साकरांक सांगता जेजून सांगचे बरी करा म्हणून, आनी तशें केल्ल्यान जेजून त्या संभ्रमांत आसचें उणेपण भर्ती करून दिलें. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, आमी आज हांगा जमल्या खंडी जावन आमचे थंय एकानी एका तराचें उणेपण आसाच. मोरी हजार आसा, जेजू हजार आसा ह्या संभ्रमांत, आनी मोरी आमचे देशाचें उणेपण पळोवन तिच्या पुत्राक सांगता ह्या आमच्या भावां भयणीक हें उणेपण आसा, आनी तें भर्ती करूंक मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मोरयेची उतरां आमच्या मतींत काळजांत समजया की जेजून सांगिल्लें बरें आमी करया, जेजून सांगिल्लें बरें आमी करया.
जेजून सांगलें त्या मांड्यांत उदक भरा म्हणून तांणी तशें केल्ल्यान उदक आसलेलें वायन जावन संभ्रमचो उत्सव दडतो जालो. तर आमचोय संतोश दडतो जातलो. तर इल्लो वेळ मावून रावन आमचें तें कितें वणेपण आसा, कसलें उदक आसा, आमी जेजूक समर्पया. तो खंडीत जावन ह्या संभ्रमा वेळार आमकां आपडटलो. आमचें उणेपण, आमचें उदक बदलून आमकां तो संतोश दितलो. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, एक घडीभर आमी मावून रावया दोळे धांपून. एक या दोन संगती ताका समर्पया आमच्या उणेपणाच्यो. जावंक पुरो कंत, बेजाराय, कावजिणी, घरांत आसचे समस्ये, निरासपण, जायत्यो संगती आसात. ताका समर्पया. सांगातच आमच्या उण्या भावाट तसोय आमी उडास करया. ताचेर भरवोसो आमी दवरनातल्या खातीर, कंगाल जाल्ल्या खातीर, जेजू आमचें तें आसा म्हूण आमी पळोवंक सुकल्ल्या खातीर पाश्चाताप पावया. जेजून सांगिल्ले बरी करिनातल्या खातीर पाश्चाताप पावया. काळजांत जावन दूख धरन नवी जिणी आदरच्याक बायलो गुर जावन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून समता, मना चिंतून तोंडान विचारून, वायट गजारून आनी बरें सोडून हांवें जैकी पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून कृष्णान संकार मयेक सगळ्या युगांत आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेवदा देव आमची काकळूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र,
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्पद्विद आणि श्वसनाच्या देवा, सर्ग आणि संसार तूं सुसलयताय. तुझे परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळात तुझी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या समेया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणात जियेत आनी राजवट चलयता श्वसनाच्या ससनार. पयलें वाचप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आवस्वर 62 वळू 1 ते 5 म्हणसर. जेरुजलेमाची महिमा. सियोनांत फांत्या परी प्रामाणीकपण परजळसर आनी जळटे दिवटे परी तिचें तारण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत ओगो रावचो ना. जेरुजलेमा पासत हांव विशो घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतलीं आनी सरू राय तुजी महिमा देखतले. आनी सरस्वराचें तोंड तुका दितलो, त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सरस्वराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नात. बगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतली आनी तुज्या जशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासरतली. कित्याक सरस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके अंकार चलये कडेन लग्न जाता, तशें तुजो रसना तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले होकले थंय संतोसता, तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. देवाचें उतर हें. देवाची ओड उपकार. गीत गाया रचणारा सुरलोकानो, नाव ताचे वाकणा तुम्ही परजानो. गीत गाया रचणारा सुरलोकानो, नाव ताचे वाकणा तुम्ही परजानो. कारण ताचे गाजया परसांकळया, महिमा ताची नावाडा ताका वर्णिया. कारण ताची गाजया परसांकळया, महिमा ताची नावाडा ताका वर्णिया. गीत गाया रचणारा सुरलोकानो, नाव ताचे वाकणा तुम्ही परजानो. गीत गाया रचणारा सुरलोकानो, नाव ताचे वाकणा तुम्ही परजानो. सगळो संसार उल्हासता आनंदान नाचता, दर्या सागर गरजता सोम्याक वाकणटा. सगळो संसार उल्हासता आनंदान नाचता, दर्या सागर गरजता सोम्याक वाकणटा. गीत गाया रचणारा सुरलोकानो, नाव ताचे वाकणा तुम्ही परजानो. गीत गाया रचणारा सुरलोकानो, नाव ताचे वाकणा तुम्ही परजानो.
दुसरे वासा कोरिंदरांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 12 वोळ 4-11. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्यातय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासून म्हूण दिल्यांत. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जानवायेन उतर परगडचें देणें दिता आनी एकल्याक तें अर्थून विवर करचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्यातय भावार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडागूण करचें देणें. एकल्याक असर्यां करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दितात एकलोच आनी तोच आत्मो. आपले कुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जुवां सोवांजेल दुसरो अध्याय वोळ 1-11 म्हणसर. 2 दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या तिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्देचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा शशीन व्हरा. तांणी वर्ण दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें आनी तो कंसो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारय उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी ददोशी पियेल्या उपरांत सुमार सोदिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असोर्यें जेजून गलिलेयाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावां भयणीनो,
आज वर्साचो साद्या काळाचो दुसरो आयतार म्हूण सांगलें. हो सादो काळ कसो आरंभ जाता आनी हाची वाचपा कितें हें आमी समजल्यार आमी कितें करूंक जाय गे म्हणल्यार आमकां समजता. देखून आमी आमचे एक दिश्ट पाटी घालया. क्रिस्त जयंतीचो काळ अखेर जाता जेजूच्या आप परगटण्याच्या फेस्ता दिसा, म्हणजे जेजू जल्मलो सोडवण करूंक ताची वळख तो सांगता आनी ते एक राय उदें तितून आयिल्ले ताका पळयतात आनी सत मानतात, तो परगट करता. आनी त्या दिसा क्रिस्त जयंतीचो काळ संपता. ताच्या उपरांतलो काळ जावन आसा सादो काळ, आदलो आयतार साद्या काळांतलो पयलो आयतार. आनी हो सादो काळ कसो सुरू जाता वांजेल तुमी उडासा काडशात तर जेजूचो बावतिज्म. तो आयिल्लो उद्देश सोडवण करूंक आनी तो ताची सुरवात करता आनी तो ताका तयारी करता. बावतिज्म घेवन आनी आज दुसरो आयतार. आयचें वाचप कसलें वांजेलांचें तुमी आयकलें. काना नगरी मरी जेजू ताचे शिस संभ्रमा गेल्ले, काजाराच्या उत्सवाक गेल्ले. तर ताचें मिसांव आतां सुरू जालें. ताचें मिसांव सुरू जालें आनी पयलें तें सुरू जाता कुटमांत. कितलो वर्तो संतोश आमकां हें वाचप वाचूंक आनी जेजून केल्लें तें पयलें असर्यें कुटमांत तें नियाळन आमी कितें करी जाय म्हणलें समजोवंक मोगाच्या भाव भयणीनो. तर आमी तयार जावया गुंडान आयच्या वाचपाचो अर्थ करूंक. मरी जेजू ताचे शिस गेल्ले तांकां आपोवणें मेळ्ळें. मरयेन तें पळयलें तांकां उणेंपण आसा. तांच्या कुटुंबांत आतां व्हडले अनवारे उंचार आसा. मरी हें पळयता, तिका समजता, तिका कोणी सांगूंक ना पूण ती पळयता आनी जेजूक सांगता असलें उणेंपण तांकां आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबा जिवनांत मरयेचें गमन गेलां थंय आतां उणेंपण पळोवच्या खातीर. देखून आमी उडासा काडया. देव ताचो मोग बायबलांत सुरवेत जावन अखेर म्हणसर, उत्पत्ती ग्रंथांत जावन उगडापणा ग्रंथा म्हणसर खासरी जिविताचे म्हणजे लग्नाच्या उत्सवा मुखांत्र कुटुंबाच्या मोगा मुखांत्र आमकां तें दाखयता. हें आमी पळोवं तर उत्पत्ती ग्रंथांत पयलेंच आमी वाचता. आमी कितें वाचता त्या उत्पत्ती ग्रंथांत? पयलो अध्याय 27वें वाक्य आमकां कितें सांगता? देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान आमकां दादलो आनी स्त्री जावन रचल्यांत देवाच्या सारक्याची. आनी आतां तो कुटुंब रचता, दादल्याक आनी बायलेक सांगाता हाडटा. आनी तो कितें करता? दादलो आनी बायल कुटुंब कशें रचता तांकां दिल्लो देवान संदेश कसलो? दुसऱ्या अध्यायांत 26वें वाक्य, उत्पत्ती ग्रंथ दुसरो अध्याय 26वें वाक्य, जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 24. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपल्या बायलेक एकवडटा आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल आतां एक कुटुंब रचतात. आपल्या आवय बापायचेर होंदोन नात, देवाचेर होंदोन आसून ताचें सारकें आनी सुरपाय घेवन आतां एक कुटुंब रचतात. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची मांडावळ ताचो मोग कुटुंबांत आमी अनुभव करी जाय म्हणून. तर कुटुंबांत ताचो मोग देवूच आमकां ताचो मोग दाखयता. भरपूर तरान ताचो मोग कुटुंबांत अनुभव करन तो दुसऱ्यांकी वळसे म्हणून. अखेरीच्या बुकांत उगडापण ग्रंथांत आमकां देव त्याच रितीन ताचो संदेश दिता. उगडापण ग्रंथ 19 अध्याय 5 ते 8वें वाक्य म्हणसर, रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्सेस 5 to 8.
तेन्ना सिंहासनांत हांव एक ताळो आयकलो. तुमी देवाच्या सूर सेवकांनो, तुमी देवाक भियोन चलतल्या ल्हाना व्हडानो आमच्या देवाक होगलाप दिया. तेन्ना एक व्हड जम्यान बोब मारतल्या ताळ्या बरी, उत्सांबळ दर्याचे गाजे बरी आनी भयंकर गडगड्याच्या आवाजा बरी उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, हालेलुया, कित्याक सर्वेस्पर आमच्या देवान सर पदवेदारान आपली राजवटकी हातीन घेतल्या. देखून आमी संतोष पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया. कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला, ताची व्हंकल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या. नाजूक सणाची जळजळीत धवी न्हेसोवन तिका घालूंक दिल्या. ती न्हेसोवन म्हळ्यार देवाच्या लोकाच्यो शेगुणी करण्यो. लग्नाचो दीस लागीं पावला, शेळयेच्या लग्नाचो दीस. देव दाखयता परतून त्याच कुटुंबा जिवाना मुखांत शेळी जेजू आनी ताची व्हंकल कोण सगळी इगर्ज माथा. बरें वस्तूर न्हेसोन, जळजळचे वस्तू न्हेसोन तयार जाल्या. एकवट जेजूचो आनी इगर्ज मातेचो आमचो समेस्तांचो. तर मोगाच्या भाव भयणी पळया, देव ताचो मोग कुटुंबा जिवानांत दाखयता, कुटुंबा जिवानांत दाखयता. आमी हर एकल्यांनी असले नेसाप नसयचे म्हणून ताची खुशी आनी त्या खातीर जेजू आयिल्लो ह्या संवसारांत. त्या खातीर जेजू आयिल्लो ह्या संवसारांत. पोरनो तेस्तामेंत सगळो आमी वाचचे जाल्यार हर एकान तो हिस्सर दाखयता. एक होरेत आनी व्हंकल, त्या मोग तसलोच मोग देव पोरण्या तेस्तामेंतांत दाखयता. जेजू तेंच येवन नव्या तेस्तामेंत शिकवण्यान विविध तरेन सांगता. सबारपटी आमी आयकलां, वाचलां. जडियांची ओपार होरेता मेळोंक ते गेलो, होरेता मेळोंक गेलो. कोण पळय तयार आसात ती लग्ना उत्सवांत एकवटली, उरली न्हय. आनी जायते ओपारय तशें केलां. काजराचो शेलो नातिल्लो काजराक आयिल्ल्याक ताका भायर गेलो, कित्याक ताचे तें फावो तो शेलो नातिल्लो, तो तयार नातिल्लो. तर आमी उडासा काडया, असली ओपार दिता आसतना, असली शिकवण दिता आसतना आमी कुटुंबा जिवानांत जिवची मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो मोग आमची जबाबदारी जाणा जावया. पूण मरयेन सांगिल्ल्या वेळार तांकां वायन उणो पडला, तांचें तें असलें उणेपण आसा. म्हणटा आसतना जेजून दिल्ली जाप कितें? जेजून दिल्ली जाप कितें? तांची दिल्ली जाप जावन आसा, स्त्रिये तुका आनी म्हाका कितें? म्हजो वेळ आनीक येवंक ना, म्हजो वेळ आनीक येवंक ना. जेजू खंयच्या वेळा विशयेंत उलयता? आपली वेळ घडी येवंक ना. तो सांगता मोगाच्या भावांना, गुंडायन अतकन पळयल्यार हांव आयिल्लो हर एका मनशाक तयाराय करूंक, सोडवणेक बापा ससीन वेचाक. म्हजी वेळ घडी येवंक ना. म्हज्या जिणेची सुरवात मात्र. देखून विविध तरान तो ताचें उतर वेगवेगळ्या रितीन आमकां दिता. जुआंवचो वांजेल 7 अध्याय 6वें वाक्य आमकां कितें सांगता? जॉन चॅप्टर 7 वर्स 6. जेजून तांकां सांगलें, म्हजो फावो तो वेळ आजून येवंक ना. तुमकां जाल्यार सक्कड काळी एकच. जेजू थंय शिकोवन दिन आसतना जो देव ताका जिवेशी मारूंक सोदतले, जो देव ताका जिवेशी मारूंक सोदतले. आनी ताचे अपोस्तल ताका सांगतले, शिस तूं त्या जाग्याक वचून शिकोवन दी, सक्कड लोकांचो संदेश मेळोवन दी. जेजू त्या वेळार सांगता, म्हजी वेळ घडी आजून येवंक ना. सोडवण करची वेळ घडी आजून येवंक ना. हर एकल्याक बापाच्या हातान समर्पणची वेळ घडी येवंक ना. तो वेळ घडयेक राखता. 8व्या वाक्यान कितें म्हणटा त्याच अध्यायांत? परबेक तुमीच वसा, हांव परबेक वसाना, कित्याक म्हजो वेळ आजून लागीं पावोंक ना. म्हजो वेळ आजून लागीं पावोंक ना. दुसऱ्यांनी तांकां सांगतना, तूं वस, परबेक वचू, जायतो लोक आसा थंय, शिकोवन दी.
तो जाणा तसो वेळ आनीक येवंक ना, कित्याक तो तांच्या कुशे प्रमाणे गेल्लो तर ताका पयलेंच जिवेशी मारचे आसले. ताणें शिकोवण दिवंक आनीक बाकी आसा, वाट दाखोवंक आनीक बाकी आसा, देखून वेळ घडी आयल्या शिवाय ताका हो संवसार सांडूंक ना, ताका कुर्साचें मरण मरोंक ना. देखून सांगता म्हजी वेळ घडी आनीक येवंक ना. उदक तांकां आसा, वायन हांव करता, जावन गुर्त सर्गीच्या जेवणाचो, पूण आतां सक्कड करूंक म्हज्यो वेळ घडी येवंक ना, म्हजी वेळ घडी येवंक ना. आनी 30व्या वाक्यांनी तो तेंच सांगता, जॉन चॅप्टर 7 वर्स 30. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदतले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताचो वेळ ते धोळी येवंक नातलो. कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. पळया देवाची मांडावळ. ताचे विरोध असले तरी ताची वेळ घडी येवंक ना, कोणेय ताका हात लावंक ना. जेजुवें जाणा आसलो सुरवेरीस खंयची वेळ घडी खंयच्या वेळा कितें करी जैगी म्हणून सोडवण करची, कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. जुआंवचो वांजेल 8वो अध्याय 20वें वाक्य. अनेक कडेन तो सांगता वेळ घडये विशयंत. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 20. ही सर उतरां जेजू देवाळान शिकयतना धर्मपेटे लागसर उलयलो, पूण कोणेंच ताका कैद केलो ना, कित्याक ताचो वेळ ते दोळपर्यंत येवंक नातलो. तांचे मदें तर्क आसलो आतां जुदेवा मदें, हो कशें हांगा ह्या पब्लीक तरान सगळ्यांक शिकयता. आनी तो तांकां सांगता हांव जावनाचो संवसाराचो उजवाड अशें म्हूण सांगता आसतना तांकां समजोवंक ना. हांव उजवाडाक साक्ष दिता म्हूण तो सांगता. आनी तो सांगता म्हजी साक्ष खरी, कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरयलां कोण 2 जाण साक्ष दितात गी त्या साक्षीक मान आसा. देखून हांव एक सुरो न्हय. जें कितें हांव तुमकां सांगता, जें कितें हांव तुमकां शिकोवन दिता, हांव एक सुरो न्हय, बाप म्हजे थंय आसा. जें कितें बाप म्हाका उगडापें करता हें हांव तुमकां सांगता म्हूण सांगता आसतना तांकां समजोवंक ना. तांकां समजोवंक ना. ते तांकां जुशी मारूंक पळयतले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक वेळ घडी येवंक ना. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू ताच्या जिणयेंत हर एक घडी पापाची कुशी जाणा जालो. खंयच्या वेळार खंयची घडी तो जाणा जालो. देखून आमी समजोवंक जाय म्हज्या जिणयेंत खंयची वेळ घडी हांवें क्रिस्ताचो पटलाव करची. आज आमी सांगूंक जाय आमची वेळ घडी आयल्या, हांगा आमची वेळ घडी आयल्या. ही उतर आयकून आमची जिणी बदलूंची आनी समर्पणचें संपूर्ण तरान देवाक. देखून जेजू ताची वेळ घडी येताना सांगता जुआंवच्या वांजेलांत 17वो अध्याय 1ल्या वाक्यांत ताचें मागणें कशें सुरू करता. तो ताची जिणी संपयल्या उपरांत आतां ताका उपरांत ताका धरतले, ताका जरबंद मारतले, कुर्सार खेळयतले. तेदो मसोर ताचें सक्कड मिसांव संपलें. आनी आतां तो 17व्या अध्यायांत जुआंवच्या 1ल्या वाक्यांत आपली भगणां देवाक उसरता आनी मागता. कितें तो मागता? इतलें सांगून जातच जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो, बापा येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. वेळ घडी आतां लागीं पावली. जें कितें हांवें शिकोवंक आसा, जें कितें हांवें सांगूंक आसा, तें सक्कड हांवें संपयलां. म्हजें मिसांव संपूर्ण जालां. बापा हांव आतां ह्या घडयेक तयार आसा म्हूण तो सांगता. वेळ घडी आयल्या, हांवें म्हाकाच समर्पण दिवची, हांवें संपूर्ण तरान समर्पण दिवची. कसली वेळ घडी ताची भगणां कितें? 17व्या अध्यायांत 21व्या वाक्यान तो सांगता कसली ताची भगणां, कसली ती वेळ घडी. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 21. बापा ते समेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमांचे पासून ते समेस्त एक जावं आसूं. एकवट. जशें बापा तूं आनी हांव एक जावन आसां, तशें तांणी एकवटान आसच्याक म्हजे थंय आनी म्हज्या मुखांत तुजे थंय.
वेळ घडी लागीं पावल्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताचो अत्रे कितें ताचें मिसांव कितें एकवट हाडचें आमच्यो थंय एकवट हाडचें आमच्यो थंय तर आयच्या दिसा हो वांजेल आमी आयकत आसतना काना नगरी तो लग्नाचो संभ्रम तांचे ताचें उणेंपण बरें करून दिता आनी मरी मध्यस्थीन ताका सांगता जें कितें तो सांगता तें करा जें कितें तो सांगता तें करा म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणी सक्कड आमी उडासा काडया सक्कड आमी उडासा काडया बाप आनी पूत एक जावन आसा वडले आमी आयकलें उत्पत्ती ग्रंथांत दादलो आनी स्त्री सांगाता येवन एकवटतली आनी एक कुटुंब रचतली एकवट मोग सोडदोड सहकार सक्रिपीस बापा तूं आनी हांव एक चल्ले बरी ती एकामेका एक जावं दी एका कुटुंबांत आसल्यार दोगां तेगां चौगां 5 जाणां तोच एकवट तांचें तें आसूं दी ते सगळो तो अध्याय तुमी घरा गेल्ल्या वेळार वाचा जुवांस वांजेल 17वो अध्याय सगळो वाचा जेजूचीं बगणां कसलीं बगणां जावन आसता एकवटा विशयंत मोगा विशयंत तर असलो एकवट आमच्या कुटुंबांनी आसूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो आतां मरयेचीं उतरां आमच्या उडासा काडया मरी सांगता पुता तांचे थंय वायन उणो जाला संतोश ना अकांत आयला तांची मर्यादेची आसा कितें तरी तूं कर तिचीं बगणां जावन आसात म्हजो पूत कितें तरी करतलो आनी तिच्या उतरांचेर जेजून पयलें अजाप केल्लें तर आमी मरयेचो हांगा उडास हाडया हर एक आमच्या कुटुंबांत मरी हजर आसा कसलो वायन उणो जाला आमच्या जिवनांत हे आमी अर्थ करूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या तरी आमी अर्थ करया वायन म्हळ्यार उणेपण आमकां देवान कित्याक रचलां पवित्र आत्म्याची फळां आमी दिवच्या खातीर जर तर ही फळां उणी जालीं आमच्या जिवनांत संतोश ना ती फळां ना तर तो वायन ना तर उरलें कितें उदक मात्र देखून ती फळांय आमी उडासा काडया पवित्र आत्म्याची 9 फळां सांत पावलान सांगची ती ते वायन जावन आसा म्हणजे ताचो संतोश संभ्रम तो जावन आसा त्या फळां मुखांतर आमी अनुभव करचो सांत पावल देखून बरयता एफेस घरांक बरे पत्रांत तो आमकां कितें सांगता गलात घरांतल्या बरयल्या पत्रांत 5वो अध्याय 22 आनी 23 वाक्यांत तो वायन कसलो म्हण आमी समजोवया पवित्र आत्म्याचीं फळां पूण आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वदमन हें तर आमी आतां पळोवया आमच्या कुटुंबा जिवनांत वैयक्तीक जिवनांत संतोष आसत तर आकांत आसन उजो तर निरासपण येवन उजो तर आसा गी असलो वायन मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण आनी स्वादमान पळया मोगाच्या भाव भयणीनो हें तर उणें जालें आमच्या कुटुंबांत आकांत भिरांत संतोष ना तर उरलें कितें उदक मात्र उदक कसलें गलात घरांत बरयल्या पत्रांत 5वो अध्याय 19 तावन 21 वाक्य म्हणसर उदक कसलें आमी समजोवया गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 verses 19 to 21 रक्त तामासांतावन उपजाता तीं कृत्यां स्पश्ट वळखूं येतात वेबिचार अनिस्कळपण पोसडेपण बोंब्या पुजा माट दुस्मानकाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ मनाभेद थंड पेल्याचो पोटजाळ बेबदेपण पानोत्सव आनी असलें सक्कड हांचे विशयांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगता असलें करता तीं देवाचें राज जोडिशीनांत
समजलें मोगाच्या भाव भयणीनो, वायन ना तर उरलें कितें हें उदक आमचें तें आसा तर संतोश आसा. खंडीत जावन अखांत आमच्या कुटुंबांत असली तर गूण आसत तर कोणाक संतोश आसा, कोणाक संतोश आसा, कोणाकय आमकां धैर्य आसा गे सांगूंक. असले गूण आमचे तें आसतना, असलें उदक मात आमचें तें आसतना आमकां संतोश आसा म्हणून खंडीत ना. देखून आमी आमकांच समर्पण दिवया, आमी आमकांच देवाक समर्पण दिया. मरी आमच्या हर एकल्याक पळोवन आतां जेजूक सांगता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार, पुता हांकां वायन उणो जाला, तांच्या कुटुंबांत समाधान संतोष ना, दुस्मानकाय झगडी मसर राग स्वार्थ आसा, मनाभेद आसा, बेबदेपण आसा, पानोसव आसा. तर जेजू कितें म्हणटा, त्या मांड्यांत उदक बरा. म्हणजे मांड्यो आसा, उदक आसा, तें म्हाका समर्पिया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे सकट आमचे हे अवगुण उदक मांड्यांनी आमी भरया. मांड्यांनी आमी भरया. मांडे भरतले आमच्या अवगुणांनी, आमच्या उणेपणान, आमच्या उदकान भरया आमी. आनी जेजू कितें म्हणटलो, आमी घरा येवच्या पयलें, आतां तुमी पियेया. तें उदक आसलें वायन जाला. तुमचे अवगुण बदलून ते गूण जाल्यात, बरे गूण जाल्यात, सुगूण जाल्यात. देखून समाधानान घरा वसा. हें जेजू करता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार. त्या वायनांत मिसा वेळार एक तेंबो उदक आमी घालता. वायन आसा, एक तेंबो उदक आमी घालता. आनी तें उदक त्या वायनांत बरसता. आनी तें उदक आमकां परतून फाटीं मेळना, तें पळोवंक मेळना. एकवटता उदक आनी वायन जावन गुर्त आमी आमचें उणेपण आसल्यार जेजू सांगाता आमी बरसत आसतना परतून आमचें तें अवगुण उणेपण तें पळोवंक मेळना. अशें आमी आमच्या जिवनांत जेजूच्या सारकेच्या आनी स्वरुपाची जावन वेता. कसलो संतोश मोगाच्या भाव भयणी असाच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कितें अजाप घडटा. कानानागरी मात्र न्हय, हर एका मिसा वेळार हें घडटा. पूण आमी एक करूंक जाय, मरयेची उतरां आमी आयकूंक जाय. तो कितें सांगता तें करा. ताणें सांगलें बरें केल्ल्यान उदक आसलें वायन जालें. तर आमी तयार आसावंगी आमचें उदक आज भेटोवंक जेजूक आनी तें वायन जाताना संतोशान स्विकार करूंक. वांजिलां तें आयकलें. जोहांचो वांजेल 2 अध्याय 2 वाक्य आमी आयकलें. जेजूक शिसांक आपोण दिल्लें. परतून आमी आयकुया. जोहांचो वांजेल 2 अध्याय 2 वाक्य. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोणें आसलें. जेजूक शिसांक लग्नाचें आपोणें आसलें. आमकांय तें आपोणें आसा. आनी आमी जेजूक आपयल्या वेळार तो आमच्या कुटुंबांत येता. पूण तो फोर्स करिना कोणाकी. उगडापण ग्रंथांत 3 अध्याय 20 वाक्य तो कितें करता. उगडापणाचो ग्रंथ 3 अध्याय 20 वाक्य. पळय, दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सुवें जेवतलो, तोय म्हजे सुवें जेवतलो. हो संदेश आमी घेवन आज या. आमच्या दारार तो बडयता. उक्तें केल्यार दार तो येता आनी जेवणाक बसता. इन्विटेशन दिल्यार मात्र आपण दिल्यार मात तो येता. काजर संभ्रमाक आमच्या घरच्या हर एका कार्यक्रमाक. देखून मोगाच्या भावान हे मिसा वेळार आतां उरिल्ल्या आमच्या ह्या मिसाच्या भागांत आमी पात घेता आसतना ये जेजू म्हजे थंय आनी म्हज्या कुटुंबांत उदक आसलें वायन जावन बदली आनी आमची मर्याद राख. संतोष आमकां दी, समाधान आमकां दी. आमचे मदें आसूं मन आसता पयस वचून दी आनी आमी तुज्या कुशे प्रमाणे जिवन तुका आमी महिमा हाडटा म्हणली बसवणी आमी करया. देखून आतां एक घडी बरें मौन रावया. आमच्या काळजांचो
वावरांच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुझे समोर श्रीकांतन काणिको मोदान तुका दिवच्यो कोळा दिकर बापा वावरांचो तुवें दिल्ली सरदेणी आमची सगळी जिणी बापा मोगा स्वीकार कर उड्या वायदा सवय हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे तुवें दिल्ली सरदेणी आमची सगळी जिणी बापा मोगा स्वीकार कर उड्या वायना सवय हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदे देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेन आमच्या आणि त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव सर्वेस्परा जितले फावटी आमी हें बलिदानाचो उडास धरून संभ्रम करता तितलेय फावटी आमचे सोडेनचो वावर तूं चलयताय देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते बरे वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मरेतान जल्म घेतलो कुसाचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर मी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेंत कस मरून सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेत मनशां बसोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता स्वगोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही करता तुझ्या येण्यात सुम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. बेनेडिक्ट 16 आमच्या बागेवन बापा, लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे मयेस संगाती भगवन धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. उदाक आशिल्लें वायन केल्लो जेजू आमचें उणेपण भरती करण आमकां ताच्या राजाच्या मौल्यांनी भरता. ह्या संतोशान जेजून केल्ले मागणें सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बोगोता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करुण्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशेन अतिरेक्तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक मेळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो घर जावन एकामेका शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमच्या समय जेजू क्रिस्ताचे कुडी रक्ताचे मिसळले वरवीं आमकां ती सेवतेलांक ससनाचें जिवीत मेळो. समय जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी संक वता. ते आमचे जर्ती आनी कॅस्ट धाडेन आसा पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्यातेस कुडी भलायकी आनी वकाद देव. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी
आमचे तें आसचें उणेपण तें काडन आमकां ताच्या देण्यांनी कृपेन भरचो आनी ती गटाय आमकां मेळच्याक ह्या जेवणाक आपयल्या आमी सर सुभागी. दुनिया तुवें म्हज्या भितरचे भाग म्हाका फोवो ना, पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या तुझ्या म्हाका धादोस कर तूं जेजू म्हज्या सुम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या रक्ता मासान तुझ्या म्हाका धादोस कर तूं जेजू म्हज्या. भुकेल्या लोकाची दुर्गत पळयोन वाटलय तांकां उड्या मसले उंडो तूं सर्गीत हांव देवलोलो सासणेक जिवीत हाडून आयलोलो. ये जेजू काळजांत म्हज्या भुकता पळय जेवणाक तुज्या. ये जेजू काळजांत म्हज्या भुकता पळय जेवणाक तुज्या. सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या रक्ता मासान तुझ्या म्हाका धादोस कर तूं जेजू म्हज्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सर्गींच्या उंड्या दादोशी केल्याय, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडुकार हर एक दीस